मानसवाडो कुणय देवतेचेर बुधवारा सांजे चालकाचे ट्रकावयले नियंत्रण सुटिल्ल्यान ट्रकान एका दुकानाक नेटाचो धपको दिलो। या अपघातान अस्तंत बंगालाचो ट्रक चालक सुरेश बसक हाका मरण आगताक आयले, जाल्यार ट्रकाच्या धपक्यान रस्त्या कुशीकच्यान चलत वचपी 5 जाणांक ट्रकाचो धपको बशिल्ल्यान ते जखमी जाल्यात। जखमीचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात। सारकी स्पीडीर येता इतले आमी थंय स्पीड ब्रेकर घातल्या आनी कितें घातल्या सगळें थंय, पूण आतां आमी ते पळयता पण स्पीडीर आयलो आनी सांगता की ते ब्रेक फेल जालो म्हणून। सो हांव सरकारा कडेन जाता तितले बेगीन मागता की जाता तितले बेगीन हो हायवे हांगसर करचो। आमचे कडेन वयल्यान प्लेसूय आहा, आमी वारावर सगळींच सांगत आसा की जाता तितले बेगीन हो करा। सो आमचे परत एकदा सरकारा रिक्वेस्ट आहा की जाता तितले बेगीन हो हायवे करचो। आतां तो येयला ते प्रमाणे आमी पळयले ते प्रमाणे स्पीडीर येयला हो ट्रक। एक 2 भायल्या मनशांक लागला, 3 जाण कितें दादल्या मनशांक मार लागला, पुरे डेमोलिश जालेले। कितले जाण हॉस्पिटलांत गेले? लक्ष्मीचे टेंपल आहे तेंय हांगसर डेमोलिश जालेले आहा। 5 जाण आयलेले आसा, इंजर्ड आहा, एक 2 जाण सारखे इंजर्ड आहा। आतां सद्या पयलीं आयडी येयला, आयडीच्यान तिका शिफ्ट जीएमसीन केला। हय, लोक रावता, मार्केट हे आमचे आसूं शकता, आमी आतां काडपाचे प्रयत्न करताय पळय। सो कितें आसा आमकां कळटलें, जायत आसा हांगसर, जायत आसा सांगचें पडलें। हय, हायवे जावचो म्हणून आमी रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन बेगीन जाता तितले बेगीन करचो। कित्याक आमचे कडेन वयल्यान प्लेस आसा, फ्लायओवर करचो बेगीन जाता तितलो।